मडगांवच्या पोरण्या स्टेशनाचेर काम करपी दुकानदार आनी हेर लोकांनी ट्रान्सजेंडराच्या आनी शिंदळकी वेवसाय करपाच्या विरोधात पोलीस स्टेशनात वचून कागाळ नोंद केल्या। ट्रान्सजेंडरांनी केल्ले चुकीच्या वावराक लागून व्हडली समस्या दुकानदार आनी काम करप्यांच्या मुखार उप्रासला। ते खातीर ह्या विशीं पुलिशेन कागाळ केला। तशेंच ट्रान्सजेंडर हांणी दुकानाक उजो घालपी धमकी दिल्या आनी जिवेशी मारपाची धमकी दिला अशें दुकानदारांनी सांगलें। पुलिसांनी हाचेर बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी जाल्या। ही सगळी सेक्स वर्कर आहा ती आमकां खूब त्रास करता आनी तेंच्या बरोबर तेंचे भुरगे आहा ते ड्रग्स घेतात आनी सुरी बिरी घेवन मारता लोकांक। फाटीं हांवें 30 मे हांवें कंप्लेन दिल्ली आसा हांगसर की म्हाका एटॅक केल्लो थंय। पूण आज काल अकस्मात अशें जालें की तेंचे सगळे गँग तयार जाले, इजडे एक 5 जाण इजडे आनी खंय खंय आसा ती, आनी अकस्मात तेंच्यांनी पुलिसांचेर एटॅक करपाक येयले। सो तेंच्यांनी परते हांगसर येवन पुलिसांचेर अगेन्स्ट कंप्लेन दिल्या तेंच्यांनी। काल आतां ती स्टेशनाची स्टेशन रोडाचेर ती फटफटी आहा ती धंदो करता ती काल दादागिरी करून पोलिसांनी मारले दिले म्हणून ती कंप्लेन करपाक हांगा आयली। तेणी रिपोर्टरां बी घेवन ती हांगा आयली आनी तेणी दुकानकारां बी गाय मारल्या, गोंयकारांक गाय मारली, दुकानकार आनी फोडटली बी म्हणपाक लागले, कंप्लेन दिवपाक आयला आनी म्हणून आमी तांकां सांगपाक आयले पुलिसांक तेंची मिस्टेक आहा ती धंदो करता ती त्या खातीर आमी सांगपाक पुलिसांनी आयला। तेणी पुलिसांची कंप्लेन केल्या म्हणून आमी पुलिसांनी आयले तांकां सांगपाक। ओके, पुलिसांची मिस्टेक कांय ना, पोलीस करता आपले निवड करता काम पोलीस करता, ते दादारी करता, पिता चाकून मारता, स्त्री मारता, ती नाटकां करता कळ्ळें। हेच्या खातीर आमी तांकां पुलिसांक सांगपाक आयले।